order म्हणतात ते stay, no stay has been given. It is that Goa State Environment Assessment Committee and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) has been given 4 weeks each to reconsider, use all the material that is there in their records, and issue the EC accordingly. On reading the order, we understand that the EC issued by SEA has been kept in abeyance for 4 months. Goa SEAC and SEIA have been given 4 weeks to appraise the project by considering all material on record. मांद्रे मतदारसंघातल्या वादग्रस्त नियोजित तेरेखोल गोल्फ कोर्स प्रकल्पाक NGTंतल्यान पयलो धपको मेळ्ळा. गोवा फाउंडेशनान दाखलो दिवपाचे प्रक्रियेची चौकशी करची म्हूण मागणी केल्या. जी ऑर्डर NGTन एनवायरमेंट क्लियरन्स जे दिलेले गोंयच्या सरकारान ते एकदम फ्रॉड दिलेले आनी ते फ्रॉड आमी कोर्टान आयज 3 वर्सां जालीं आमी ते झुजता. पूण तरी आसता आमकां न्याय मेळोंक नासलेलो, पूण आतां तो आमकां न्याय मेवला. आनी हे क्लियरन्स काँग्रेसानूय दिलेले एक 40,000 स्क्वेअर मिटराचेर, पूण BJP सरकारान 1,32,000 क्लियरन्स दिले. म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेसानूय आमच्या अन्याय केला आमच्या तेरेखोलच्या गांवांचेर, आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो अन्याय केलो म्हणटा तो BJP सरकारान. आमी चिंतलेलें की BJP सरकार कितें तरी आमकां कितें न्हीद दितलो म्हूण, पूण तशें न्हू. पूण BJP सरकार वर्स दॅन काँग्रेस अशें म्हाका दिसून येयला. तरी आसतना हो मॅटर आमचो हायकोर्टान आसा आनी हायकोर्टान आमकां न्हीद मेळपाक आमकां लागीं आमी पावलेली आहा आनी 100% आमकां न्हीद मेवतली. तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्साक लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केल्लो. 2013च्या एप्रिलात प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो दिल्लो. गोवा फाउंडेशनाच्या दाव्या प्रमाण दाखलो दितना नेम आनी प्रक्रियांचें उल्लंघन जालां. प्रकल्पाक लागून शेत जमीन काबार जातली. भलायकी आनी पर्यावरणाचेरय परिणाम जावं येतात म्हूण गोवा फाउंडेशनाक हुस्को. त्या भायर जमनीचेर मुणकाराय दावो करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.